बेकायदेशीर कॅझिनोंक बंद उडयतले अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत केलां। आमदार विजय सरदेसाय हांणी गोंयांत सुमार 50 कॅझिनो बेकायदेशीरपणान चलतात। या 50तले 13 कॅझिनो आपल्याच मतदारसंघात चलतात। म्हाका सांगात, हांव तुमकां खंय ते व्हरून दाखयता अशें विजयान म्हणलें। ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान जर बेकायदेशीर कॅझिनो आसात जाल्यार तांकां रोखडेंच बंद उडयात अशें म्हणलें। स्पीकर साहेब, 50 मोर देन 50 असले इल्लीगल कॅझिनो चालू आहा। म्हजे मतदारसंघात 13 चालू आहा। म्हजे मतदारसंघात खूबदां तुम्ही म्हणटा कंप्लेन दिया म्हणून। हांव आतां डायरेक्ट तुका सांगता, म्हाका आपय तुमचो डीजीपी क्लीन चीट दिवपाक सारको फास्ट आहा। ह्या हातून हांव तुका नांव सांगता, एक LIB आहा बबलू म्हणून। तो बबलू न्ही, तुजो हज कमिटी घाला तो बी ताका फुलोवशात फाल्यां। हो बबलू म्हणून एक LIB आहा, तो कलेक्शन करता हफ्ते। ह्या हफ्ते कोणाक वतात स्पीकर सर? एक कॅझिनो चलपाक, बोटीचो कॅझिनो 40 कोटी रुपया गव्हर्मेंटाक फारीक करता। जो स्लॉट मशीन आहा तो 16 कोटी रुपया गव्हर्मेंटाक फारीक करता। हे कोणाक कोण फारीक करना, कोणाचे तरी बॉल्सान पयशे वता। सो कॅझिनोज तुमच्या गावी हे तुमचो सरकार, आनी आज तुम्ही 1 वर्स सेलिब्रेट करतात। स्पीकर सर, म्हाका हाजेर एक्शन जाय। एक्शन जर होम मिनिस्टर घेना, युनियन होम मिनिस्टराक हांव लेटर बरयतलो, गोंयांत हे चालू आहा, लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जाता म्हणून। स्पीकर सर, जर लीगल कॅसिनो गोंयांत एलाव आसा, जे लायसनां घेवन गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू फारीक करतात आनी कॅसिनो चलयतात, आनी कॅसिनो म्हणजे मांडवीतले कॅसिनो आनी हॉटेलांतले कॅसिनो 5 स्टार ताज्या व्यतिरिक्त जर कोण कॅसिनो चलयता आसत जाल्यार स्ट्रिक्टली बंद केले वयतले। हांव सांगता ना, हांव तुका लिस्ट दिता म्हजे लिस्ट दी, तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची आतांच लिस्ट दी। आतां दिता, आतां दी। आतां दिता। हांव आतांच्या आतां सांगता, फाल्यांच्यान चलचें ना।